मडगांव पालिकेन आपल्या ट्रकांतल्यान वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडयल्ल्याचे प्रकरण बरेच गाजिल्ले। निमणे हातून शुक्रारा पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिलगिरी व्यक्त केली। ही दिलगिरी व्यक्त करताना हे जे कोयर उडोवपाचे कांड केले ते खंय दिंडीक लागून शार नितळ केल्लो कोयर रस्तो कंत्राटदाराचे परवानगेन उडयल्लो म्हण नगराध्यक्षाचे राजाव। हांवें एकच कारणाक लागून तांचे कडेन परमिशन मागलें कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की बिकॉज ऑफ दिंडी आनी ओन्ली फॉर 10 days। हांव तेंय सांगता थ्रू आउट उडोवपाचें न्ही, ओन्ली फॉर 10 days। कारण दिंडेचे दीस आशिल्ले आनी मडगांव सगळे आख्खे गोंयचे वेगळे भागांतले लोक दिंडेक लागून मडगांव येतात आनी रोडार जे पयलें आमी रोटेशनाचेर ऑनरेबल हायकोर्टाचेर आयिल्लो आमी खंय उडोवपाक मेळना कचरो म्हणून सगळे रोडार बी आशिल्ले पळय त्या दिंडे निमित्तान दिंडेक जेन्ना आख्खे गोंयचो लोक येतलो हे मडक क्लीन जावचे त्या दिसा फक्त ते जे कावन्सिलर जे आमचे काम करता रोटेशन आमचे वता पळय तेंगे लेबर तें क्लिनींग जावनी आनी रोडार माती बी आशिल्ली ती व्हरपाची इतलेच प्रयत्न केलो। तातूंतल्यान तांकां मातशें हर्ट जालें म्हणून हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता आनी हांवें तें लिफ्टूय करपाक लागलें। आज सांजवेळ म्हळ्यार सगळें टोटल क्लियर जालें। आतां पोल्युशन बोर्डान कंट्रोल हें केलां नोटीस येवनी मागीर पळय हांव कोणाक प्रत्येकान आपली ड्युटी केल्या न्ही पब्लीक पोल्युशन बोर्डाक कंप्लीट करता तांचे ऑफिसर जे येवपाची इन्स्पेक्शन तांचेंय काम आसता। नगराध्यक्षान दिलगिरी व्यक्त केली खरी, मात मडगांव शारांतूय कोण कोण कसलो कसलो कोयर उडयतात ते फुडाराक उक्ताडार हाडटलो म्हूण ताची शिटकावणी। पूण थोड्या दिसांनी कळटलें चिकनाची गार्बेज खंयच्यान येता, बोकडेची मुंडी खंयच्यान येता, बार्बीची केस खंयच्यान येता, हे थोड्या दिसांनी तुमचे मुखार दवरता मरे। हांवें लास्ट टायम एक तुमकां सांगिल्लें लक्षांत आसा जाल्यार पळयात, आख्यान जो म्हजे वांगडा रिंग रोड आसा पळय हे रिंग रोडार गाडी बेजान एक मनशाक हांवें धरिल्लो हांव पळय आज परती रिपीट करता। मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार।